आमचे सोबीत सुंदर गोय आनीकूय सोबीत करपा खातीर जायते फुडारी काम करतात आनी सद्या पणजेचे किंवा आमचे गोंयचे एक आकर्शण जाका आमी एका वेगळ्या दृश्टींतल्यान पळयतात एक भव्य दिव्य असो एक प्रोजेक्ट जो गोंयची सोबीतकाय एका वेगळ्या पावड्याचेर व्हरता पुराय भारतांत ताजें एका वेगळ्या पावड्यावयलें नांव करता तो म्हळ्यार पणजेचो जो तिसरो पूल आसा तो आनी ह्या पुला बद्दल जर आमी कोणाक विचारतले जाल्यार एकूच मनीस आसा जो म्हाका दिसता प्रत्येक वेळा दीस किंवा रात खंयचोय टायम पळयनासतना ह्या पुलाची पाहणी करताले काम सारकें जाता काय ना तें पळयताले स्टार्टींग टू एंड पर्यंत जेन्ना आतां आमकां हो पूल फाल्यां ओपन जाताना दिश्टी पडटलो तो पर्यंत आनी तेच्या नंतर सुद्दां जो मनीस ह्या पुलाची देखरेख किंवा पळयताले ते म्हळ्यार आमचे पणजेचे आदले आमदार आनी सद्याचे वायस प्रेसिडेंट ऑफ JSIDC सिद्धार्थ कुंकळकर सर आमच्या बरोबर आसा सर थँक्यू म्हणपाक सुद्दां सगळ्यान पयलीं गोंयकारांच्या वतीन कारण इतलो सुंदर असो एक प्रोजेक्ट आमकां दिश्टी पडटा जेन्ना सुरू करता आसतना एक मनान विचार आशिल्लो आनी आयज जेन्ना कंप्लीट जाला कशें दिसता सगळ्यान पयली प्रश्न खूब बरें दिसता इनफॅक्ट चालू केल्ले तेन्ना आमी चिंतून आशिल्लो की इतलो ग्रँड जातलो म्हणजे गोंयचो ताज महाल म्हणल्यार हाका कमी पडचें ना म्हणजे मनोहरभाईच्या स्वप्नांतलो पूल म्हणजे ताणें 2012 वर्साचें जेन्ना इलेक्शन जालें तेन्ना मॅनिफेस्टोन आमचो पॉयंट आशिल्लो की जी ट्रॅफीक कोंडी सकयल जाता KTC सर्कला कडेन पुंडलीक नगर सर्कला कडेन ती एवॉयड करतलो कसो जाल्यार वी हॅव टू प्रोवायड अ एडिशनल एवेन्यू फॉर ट्रॅफीक आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान हो पूल आयज तयार जाला माननीय पंतप्रधान नरेंद्रभाई मोदी आनी आमचे केंद्रीय मंत्री नितीनजी गडकरी हांच्या आशिर्वादान हांच्या सहकार्यान आयज हो पूल आमचे सगळे गोंयकाराचे स्वप्नांतलो पूल आज तयार जाता भरपूर आनंद दिसताच पुणून एक अभिमानाची गोष्ट म्हणजे एक छाती फुलून येता की एक आमी गोंयकार हो करपाक शकले म्हणून बरोबर सर टॉकिंग अबाउट ब्रीज आमी टोटल ह्या ब्रिजाची जी किंमत आसा ताजे बद्दल उलयतले आनी पुराय केल्या उपरांत ताची किंमत कितें आसा सद्या आसा ताजे बद्दल उलयता आसतना म्हाका ताजे थोडी म्हायती दिवपाक आमी जेन्ना हो टेंडर केल्लो इट वॉज अ 403 crore वर्क वीच वॉज अवॉर्डेड टू लार्सन अँड टुब्रो ताजे नंतर आमी थोडेशे एडिशन्स केले काही लोक नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनलाक गेले तांणीय थोडेशे अल्टरेशन सजेस्ट केली आनी ते सगळे करून आनी मेन म्हणजे आमचो जो टायम डिले फॅक्टर जालो म्हणजे कोर्टान स्टे दिली आनी ताका लागून जी मशिनरी हाडिल्ली मॅनपावर मोबिलायज केल्ली ती आमकां आयडल दवरची पडली आनी ताका लागून जे क्लेम्स आसा ते सगळे मेळून जवळ जवळ 483 आतां खर्च पावला आमी ह्या पुला बरोबरच उरिल्ले दोनूय पांडवी पूल ताजे रिफर्बिशमेंट हातान घेतलां आनी सकल्ले जे रस्ते आसा जमनी वयले ताजी सगळी जंक्शन्स हे रिइंजिनियर करपाचें रिमॉडल करपाचें कालच ट्रॅफिकाचें नोटिफिकेशन आयलां म्हणजे फूल KTC सर्कल एक रोटरी करपाचें वन वे करपाचें आनी त्या अनुशंगान हे सगळें काम म्हाका दिसता जवळ जवळ 550-600 कोटीचेर वतलें आनी टायम फ्रेम कितें धरिल्लो तुमी म्हळें की थोडो टायम जास्त लागलो टायम फ्रेम कितें आशिल्लो इनफॅक्ट आमकां 1.5 वर्सां आमची अशीच गेली आयडलींग फॉर नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनल्स जजमेंट आनी आय एम थँकफूल टू द जस्टीस सिस्टम अँड देअर हीज लॉर्डशिप्स दे हॅव गिवन अ व्हेरी फेअर जजमेंट इन आवर फेवर दे सजेस्टेड लॉट ऑफ थिंग्स बट ओवरऑल द जजमेंट वॉज इन आवर फेवर पूण थोडोसो आमकां जवळ जवळ 1.5 वर्सां आमचो टायम डिले जालो आनी ताका लागून पुणून I am quite, I want to inform everybody that we all made up around 2-3 months of that time delay. खंय तरी आमी एक्स्ट्रा काम मोबिलायझेशन करून तोय थोडोसो आमी कमी करपाचो केलो. सो आतां जे ग्रीन ट्रिब्युनलान आशिल्ले ते मनीस सुद्दां खुश आसतले ब्रीज पळोवन सर पयरूच एक स्टेटमेंट आयिल्लो की आमी हे सारकें करना ते सारकें करना पूण एक सांगूंक सोदता की म्हाका दिसता हो पूल फक्त रहदारीचो पूल जावना म्हाका दिसता एक गोंयच्या उदरगतीची एक नवी दिशा ठरोवपी हो पूल जातलो म्हणजे खंय तरी एक गोंयांक पॉझिटिविटीच्या मार्गाचेर घालपाचो नाजाल्यार खंय तरी जे आमी प्रोजेक्ट गोंयांक येता ताका फक्त ऑपोजिशन जाता म्हणजे आयज आमचो चिमला ITचो प्रकल्प जाता ताका आयज ऑपोजिशन आयलां काणकोणा IIT जावपाची आशिल्ली इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी इज अ प्रिमियर एड्युकेशनल इन्स्टिट्यूट ताका ओपोज जालें म्हणजे खंय तरी जी आमची मायंडसेट जी तयार जाता नेगेटिविटीची म्हाका दिसता हो पूल जर पळयत आनी हांव सगळ्यांक आमंत्रण दिता की 28 तारखेक हो पूल ओपन आसा लोकांनी हांगा येवचें लोकांनी हाजें कितें तें पळोवचें मांडवी ब्रीज कितें तिसरो मांडवी ब्रीज आमचो मनोहरभाईच्या स्वप्नांतलो ब्रीज हो कसो जाला साकार हो पळोवचो
आनी एक नवी दिशा गोंयच्या उदरगती खातीर घेवची. बरोबर. फाल्यां 27 तारखेक फाल्यां हो ब्रिज ओपन जाता किंवा इनॉग्रेशन जाता रितसर. कितें प्रोग्राम आसा आनी कोण कोण आसतले ह्या पळय? डेफिनेटली नितीनजी गडकरी हॅज कन्सेंटेड टू ग्रेस द ओकेजन. पूण म्हाका दिसता स्टार हायलायट वील बी मनोहर भाई हू वील ओपन दीस ब्रिज इन ऑगस्ट प्रेझन्स ऑफ नितीनजी गडकरी. माननीय केंद्रीय मंत्री नितीनजी गडकरींनी आमकां भरपूर हांगा गोंया खातीर मदत केल्या. म्हणजे जवळ जवळ हायवे आनी ब्रिजीस जर प्रोजेक्ट जर घेतले आमी जाल्यार 10,000+ कोटीचे प्रोजेक्ट ताणें गोंयांक लागून सँक्शन करून काम चालू केलां. आमी येदो व्हडलो भव्य जुवारी ब्रिज पळयता. होय ब्रिज आमी 2012 घेतिल्लो. पूण खंय तरी तेन्ना केंद्राक सरकार वेगळें आशिल्लें, तांची मेंटॅलिटी वेगळी आशिल्ली आनी आमी सांगून बसून की आमचे पयशांनी आमी ब्रिज करता. आमकां 2 वर्षे लटकाळले आनी खंय तरी जेन्ना मोदींचें सरकार आयलें तेन्ना 2014 सालांत हो प्रकल्प चालू जालो. इनफॅक्ट आय एम प्राऊड टू से मोदीजीन पंतप्रधान जातकीर this is his first public project that he has laid a foundation for. आणि आयज आमी in his first term only we are completing. सर, कितें रुल्स आसतले, म्हणजे ट्राफीक रुल्स काय जाय ते फॉलो करचे पडटले जेन्ना हे पुलार येवचे पडटले? त्या रुल्सा बद्दल आमच्या गोंयकारां खातीर जर म्हायती जाय जाल्यार कितें आसता? ह्या पुलार आमी स्पीड लिमीट 50 km/h हेची दवरल्या. आमची सकयल्ल्या पुलाचेर 30 km आसा. पूण हाजेर आमी हो 4 लेन ब्रिज आसा आनी वचपाक आनी येवपाक हाजे डिस्टिंक्ट 2 लेनी आसा. आमी एक खबरदारीचे उपाय आमचे हांगा विंड वेलोसिटी भरपूर जाता आनी त्या कारणाक लागून आनी फॉर द सेफ्टी ऑफ द ड्रायव्हर वी आर ट्रायंग टू रिस्ट्रिक्ट 2 व्हिलर्स एंड 3 व्हिलर्स. म्हणजे आमी ह्या पुलाचेर 2 व्हिलर 3 व्हिलर येवपाक मेळचे ना. दुसरी गोष्ट म्हणजे हांगा पेडेस्ट्रियन मुवमेंटूय करपाक मेळचो ना. कोणाक गाडी थांबयली आनी फोटो घेवपाक ऑर वॉक करपाक तशेंय तेंय मेळचें ना. इट वील बी डेंजरस. म्हणून आमी हे म्हणजे ट्रॅफीक इतलें जातलें हांगा म्हणजे ऑलमोस्ट आमच्या स्टॅटिस्टिक्सा प्रमाणे 40% ट्रॅफीक इज अ डायरेक्ट ट्रॅफीक म्हापशेच्यान फोंड्या मडगांव नाल्यार वास्को वचपी. आनी हे सगळे ट्रॅफीक मोस्टली इज हेवी ट्रॅफीक. म्हणजे ट्रक्स आसतले, डायरेक्ट एक्सप्रेस बसीस आसतल्यो, त्यो सगळ्यो ह्या ब्रिजा वयल्यान डायवर्ट जातल्यो. आनी म्हणूनच म्हाका दिसता दीस 2 व्हिलर 3 व्हिलर्स आनी पेडेस्ट्रियन मुवमेंट हाजेर रिस्ट्रिक्शन येतलें. सर, पोस्ट आतां ते ओपन जाल्या उपरांत सिनारियो कितें आसतलो? लास्ट कमेंट तुमचो आमच्या गोंयकारां खातीर. डेफिनेटली गोंयकारांक हांवें म्हणजे गेले 4 दीस हांगा वेगळ्या वेगळ्या वाठारांतल्यान गोंयकार आयल्या. डिफरंट प्रोफेशनाचे गोंयकार आयल्या. म्हणजे रायट फ्रॉम डॉक्टर्स, CAs, इंजिनियर्स टू अ कॉमन मॅन सगळे आयले हांगा. आनी म्हाका दिसता तांचो एकूच सूर आशिल्लो की एक अप्रतिम असो प्रोजेक्ट गोंयांक तयार जाला. हाका एक फेदर इन कॅप म्हणजे दीस इज टोटली मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट. म्हणजे आमचे प्रायम मिनिस्टर नरेंद्रजी मोदीन जे आमकां आमचे फुडें मुखार एक स्वप्न दवरिल्लें की मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया. आनी म्हाका बरें खोस भोगता सांगपाक दिस डिझायन बिल्ड कन्स्ट्रक्टेड बाय इंडियन्स टोटली 100%. देर इज नो फॉरेन कोलॅबोरेशन हियर. म्हणजे आमचे JSIDCचे इंजिनियर्स, आमचे कन्सल्टंट TPFचे इंजिनियर्स, आमचे लार्सन अँड टुब्रो कॉन्ट्रॅक्टराचे इंजिनियर्स आनी IIT चेन्नईचे इंजिनियर्स हे 4 संस्थेचे संपूर्ण भारतीय अभियंत्यांनी इंजिनियर्सांनी हाजेर काम करून डिझायन बिल्ड अँड कन्स्ट्रक्शन केलां. सो म्हाका दिसता सरान जशें सांगलें की मेक इन इंडिया हाजो एक आस्पाव आसाच. बट हांगासर आयले उपरांत एक गोश्ट नक्की म्हणचें दिसतलें की वा कितलो सुंदर ब्रिज दिसता न्ही. आनी येस की आमचे जे सगळे लोक आसा ते हांगासर येवपाक आतुरतेन वाट पळयता आसतले. 28 तारखेक तुमकां येवपाक मेळटलें. 27 म्हळ्यार फाल्यां ह्या पुलाचेर रितसर उद्घाटन जाता. सर, थँक्यू व्हेरी मच, तुमी आमकां टायम दिलो. थँक्यू. पूण एक हांव होच एक ऑपॉर्च्युनिटी घेता आनी समेस्त गोंयकारां कडेन एक विनंती करता की म्हजें एक निमंत्रण तुमी स्विकारचें. फाल्यां लोकार्पणाचो कार्यक्रम आसा 7:30 वरांचेर ह्याच पुलार आमी रावल्या त्याच जाग्यार. सगळे गोंयकारांनी हाका उपस्थिती लावची आनी हो एक ऐतिहासीक क्षणाचे साक्षीदार जावचे. नक्की. आनी जाता तितले संख्येन हांगासर लोक येतले आनी पळयतले आनी तुमचो आशिर्वाद ह्या पुला खातीर जे आमचे लिडर्स आसा तांकांय दितले. देव बरें करूं.